हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्णा माता. हरे कृष्ण. बोल. हरे कृष्ण. ಪುರಾ ಜನಕ ಸ್ವಾಗತ ಸ ಐಚಿ ಸೆಷನ್ ಅಂತೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ज्योतिगिनी माताजी. थँक यू वेणी माधव प्रभू तुमगेल चंद कीर्तन ना भारी खुशी जाला ऐकून. सगळे थँक्यू. हरे कृष्ण. सगळ्या जीएसबी भक्तवृंद टीमाक कृतज्ञ असत आम्ही की त्यांनी एव्हरी संडे इव्हनिंग हे प्रोग्राम ऑर्गनाईज करता असत. माताजी सांगल्या म्हणजे भक्ताल चरित्र ऐकता असल्यारी आमकां मस्त सकट जीवनांतू चांग म्हळ्यार थियोरिटिकली नाही प्रॅक्टिकली ते भक्ताल चरित्र देखून आमकां कळटा आणि मस्त सकट तांतू असल विषय आसच्या पुरो की आमकां आमगे लायफांत वय एप्लिकेबल जावचे साध्य आसा तायकून जातर. सो असल ते दिव्य जावन आशिल्लें भीष्म पितामह तांगेल वयरी 4 पार्ट सिरीज करूया. आयची फर्स्ट सेशन या आणि हे 4 सेशन्स कंटिन्यू करा. आणि 4 सेशन्स एंड जाता साधारण म्हणटा संक्रांती वेळ टाइम येतले आणि संक्रांती दिवसूची भीष्म पितामहन तांगेले इच्छा मृत्यू तांगेले वरदान आशिल्लें त्या लेकार तांणी तांगेले देह त्याग केलेले संक्रांती दिवसूची. सो त्याचे 4 पार्ट सेशन आम्ही संक्रांतीचे टुवर्ड्स संक्रांती कंक्लूड करूया आणि भीष्म पितामह दिव्य चरित्र अंतू मन दिवन ऐकूया. आम्ही तांगेल्याची देवालक भीष्म पितामह सर्व गुरुवर्यांक प्रार्थना करूया की तांगेल्याची एक आज्ञा असल्यारी तांगेल्याचे एक आशीर्वाद असल्यारी आमकां तांगेले लीला भितर वच्चे जाता आणि तांगे एक प्रकार ते मना व्हरून ते अध्ययन करून तांतू देखून कसं शिकेत आणि आमगेल जीवन कशी बरे करू येता म्हूण ते आमी मनावर येता. सो प्रार्थना करून हे सेशन सुरू करता. पुराजनांक नमस्कार करता. स्पेशली मालगड जनांक पुराजनांक नमस्कार करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. सो आयची सेशन आज फ्लो अशी आसतलें की स्टार्टिंगार आमी थोडे एक महाभारता विशयी इन जनरल उलोवया. मागीर सेकंड पार्टांतू आमी भीष्म पितामहाले तांगेल चरित्रा विशयी तांगेले जन्म कशें जाल्लो आणि अप टू अ सर्टन पॉइंट आमी आयची सत्संगांतू तांगेल चरित्रा विशयी अध्ययन करूया आणि मुखारसून मुखावेल 3 सेशन्स ते कंटिन्यू करता जाता. सो महाभारत होड काव्य आमकां पुराजना करता आसा. महाभारत आणि रामायणाक इतिहास म्हणजे म्हळ्यार आमकां तांतूं देखून मस्त सकट विशय शिक्षा मेळटा आणि त्या आयकल मात्रांची पावन जाता. सो हे भीष्म देवाल चरित्र ह्या महाभारता देखूनची आमी कसं आता अध्ययन करता आसतली. महाभारत पळयल्यार भारतात सनातन धर्मात संस्कृतींत 2 होड काव्य त्यांची मोस्ट पॉप्युलर आसा त्या महाभारत आणि रामायणाची. इवन आत्ता जाल्यार पळयल्यार महाभारत रामायण टीव्ही सिरीज आणि जाल्यार पुरा व्ह्यूइंग रेकॉर्ड्स ब्रेक जाला ते पळयताना. म्हळ्यार खंयच्याय प्रोग्रामांत वर्ल्डांतू इतले ऑडियन्सान पळयनी खंयचे महाभारत आणि रामायण शेअर नंबर्सान पळयलेलें आसा. सो ह्या प्रकार पळोव येता ते कितले आनीक ताजे जन ताजे कितले कनेक्टेड आसा ती म्हूण. कोणाक आध्यात्मिक रुची ना आसल्या वेळी पुरो जाल्यार काणी रुपारवाय आयकुचे कितलीं जाणां हे लायक जाता. मात हे देवाल दिव्य जावन आशिल्लें लिलाची खंडिताची आणि कशी एक प्रकार उपनिषद आणि श्रुती असता ती जाल्यार रियल लायफ प्रॅक्टिकली कशी ते ऍप्लिकेशन आसा ताजी खातीर वेदव्यास देवान ह्या महाभारताचे रचना काव्य हे बरयलेलें आसा. कसं की एक पंत आमी खाली कसं नाही एक कोप चांग न्ही ह्या चांग न्ही त्या चांग न्ही आयकल्यार मन आवडटलें जाल्यार ते स्टोरी रुपारी ते काव्या रुपार आमी केन्ना आयकतात केन्ना कोण की एक भक्त तांगेले डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखयता म्हळ्यार प्रॅक्टिकली तांगे लायफान तांणी चोलन दाखयता ती तेन्ना आमगेले हृदयांतू ताचे परिणाम येता आणि आमकां आमी आमगे लायफान चेंज जावका तशी दिसता ते चरित्र वाचून.
सो त्या प्रकारे आम्ही पळय येता कसं जालें की भगवद्गीतान जशी पुरा सांगिल्लें आसा त्रिविधाम नरकसेद्यम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतात् त्रयम त्यजे म्हळ्यार काम क्रोध तथा लोभ ह्या पुरा नरकास द्वार म्हणून सांगिल्लें आसा मात हे नरका द्वार कशी हे महाभारत तसलं काव्य वाचिल्यार कळटा की आमकां प्रॅक्टिकल आमकां केन्ना एग्जाम्पल्स पळयतात आमी तेन्ना आमकां हाजे विशय कळटा पळयल्यार आमगेल्या शास्त्रात सनातन धर्माची मेनली अशी पळय येता श्रुती स्मृती आणि इतिहास म्हणून येता श्रुतीन तू उपनिषद येतात ती 108 उपनिषद आसा आणि मस्त सकट ताजे कनेक्टेड मस्त सकट काव्य आसा ती आता उपनिषद म्हळ्यार ते चिके एनालिटिकल आसा एब्स्ट्रॅक्ट आसा म्हळ्यार ताका मन आवरचे चिके कष्ट जाता तातूं पुरा सत्य आसा जाल्यार ते एक काव कशी एक रुपार आसता ते साधारण जावन आशिल्लें जेन्ना कळना ताका वेदव्यास देवाक गोत आशिल्लें की कलियुगांत तो इतले जनाक ते उपनिषद तसलें ऋषीगण कशी वाजिता तीची ज्ञानी जन कशी वाजिता ती जाल्यार साधारण मनशाक त्या मनावरचे भारी कष्ट जाताले म्हणून ताका तांणी स्मृती बरयली म्हळ्यार पुराण आनी इतिहास म्हूण पळयत आनी पुराणांतूय हांकां इतिहासांतूय रामायण आनी महाभारत त्या पुरापशी व्हड विशय हे खाली हिस्ट्री मात न्ही मात नॉर्मली आमी स्कुलांत आनी हिस्ट्री वाचितात पळय ताका इतिहास म्हणटात जाल्यार ह्या वेदांत तशें इतिहास तसलो इतिहास न्ही हे इतिहास म्हळ्यार वेदव्यास देवान अशी रचन केल्लें की तांतूं आमकां लायफान तूं कसो एक गायडन्स जावका जीवन करचे खातीर कशी एक भक्तिमय जीवन चांग तें आमकां गायडन्स मेळटा हे इतिहास वाचिल्यार म्हूण तांतूं डावट ना फॉर एग्जाम्पल रामायण म्हळ्यार रामालें सगळें रामालें अवतारा विशय रामायण आनी महाभारत म्हळ्यार भरत रायाले वंशांत कोण येयनी पळय कुरुवंश स्पेशली तांगेल विशय म्हूण सांगिल्लें आसा आनी आमी पळय येता की मस्त पंता कृष्णानय भगवद्गीतेंत वय जाल्यार अर्जुनाक साधारण 7 पंता म्हणचे आसा भरतर्षभ म्हणून म्हळ्यार 7 अध्यायांत एक श्लोक आसा फॉर एग्जाम्पल चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासुरर्थाती ज्ञानीच भरतर्षभ म्हळ्यार हे भरत रायल कुलांत येयलो अर्जुना म्हणून म्हळ्यार ह्या महाभारत म्हळ्यार भरत रायल वंशांत येयलें जनाल विशय ते इतिहास म्हणून आनी भरत म्हळ्यार ते भ शब्द भास्कर तांतूं दोखून वयता भास्कर म्हळ्यार सूर्य आनी हे भरत भारत अशी म्हळ्यार कशी हे सुर्या म्हणजे प्रकाशीत जावन आशिल्लें सनातन धर्माचें दिव्य जावन आशिल्लें हें ज्ञान आमी ह्या महाभारत तसले काव्या दोखून प्राप्त करूं येता ताका महाभारत म्हूण येता आनी महाभारत म्हळ्यार शियर सायज ऑफ द बुक पळय येता 1,10,000 1,10,000 श्लोक आसा ती महाभारतांतू सगळे आता विंगड खंयच्याय कंट्रीज पळयल्यार पुरापशी व्हड बुक म्हळ्यार ते ग्रीक रोमन ट्रेडिशनांत येता इलियाड ओडिसी म्हणून ते पुरापशी व्हड बुक्स ते वेस्टर्न ट्रेडिशनांतू ते दोन्ही बुक ओट्टू मेळ्ळ्यार ताजी 8 वांट्यान व्हड महाभारत आसा म्हळ्यार त्या प्रकारात सायज आसा ताका ते महाभारत म्हणटात ती आनी ह्या महाभारत भारत वर्षाचे पुरा विशय सांगता ती महाभारतांत पळयल्यार आनी आमी पळय येता की हे अशें आसता की आयकल्यार मात्रानच आमकां भारी एक चांग जाता हे रामायण आनी महाभारताचे कसले काणी आयकल्यार रामायणाचे सांगचे आसना चरिताम रघुनाथस्य षटकोटी प्रवर्षितम एकैकशरम पुंसाम महापातक नाशनम म्हळ्यार कशें की एक आयकल्यार मात्रानच आमगेले पाप नाश जाता म्हूण तशें सांगिल्लें आसा आनी मध्वाचार्यान वय महाभारता वयरी एकदम एक्सटेन्सिवली बरयलेलें महाभारत तात्पर्य निर्णय म्हणून सो एक 18 पळयल्यार एक प्रकाराची इम्पॉर्टंट नंबर पळयता महाभारत 18 पर्व आसा ती आनी कुरुक्षेत्रा युद्ध 18 दिवसां खातीर जाल्लें भगवद्गीतांत 18 चॅप्टर आसा ती सो त्या प्रकार पळयत सो आमी मस्त सकट लेसन्स आमी लर्न करूं येता ह्या महाभारत भीष्म देवाल चरित्र देखून कशी आमकां कळटा फॉर एग्जाम्पल महाभारतांत की दुर्योधन एक प्रकार लोभी आशिल्लो ताका अहंकारी आशिल्लो आनी एंडार तागेलें कसन जाल्लें म्हूण आमकां महाभारतांत कळटा पुराजनाक ताका मनुस्मृतीन सांगिल्लें आसा धर्मो एवो हतो हांती धर्मो रक्षति रक्षतः तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मा धर्मो हतो वदेत म्हणून म्हळ्यार
की धर्माची कोण धर्म फॉलो करता तांकां धर्म रक्षण करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हें काव्य मात्रान खाली एथिकल आनी मॉरल लेसन्स न्ही की लोभ चांग न्ही, अहंकार चांग न्ही, जाल्यार आमकां कसं की एक आध्यात्मिक विशय वय हातूं मन आवडटा तशें आसा. म्हळ्यार महाभारतांतूय न्हू भगवद्गीता आनी तांतूय न्हू ते श्लोक येता वासांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देही म्हूण. म्हळ्यार आत्मा विशय आत्मोद्धारा विशय वय असल महाभारतांत असलें काव्य देखून कळटा. आमी आत्मोद्धारा खातीर काम करनातल्यार ते एक प्रकार म्हूण येता आमी की ते आमगेले आत्मा मारल्या म्हणकेची म्हूण ईशोपनिशदां सांगिल्लें आसा. असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमा अंधेन तमावृतः तमस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये चात्म हनोजन म्हणून. म्हळ्यार कोण हे मनुष्य जीवन येवन घेवन आत्मोद्धार करना तो आत्मा मारल्या म्हणकेची एक प्रकार व्यर्थ जालें म्हूण जीवन म्हूण ईशोपनिशदांतूय सांगिल्लें आसा. आनी मस्त टायम एक एक पंत अशी येता की वायलन्स म्हळ्यार महाभारता कुरुक्षेत्रांत युद्ध आसा एक प्रकार युद्ध कोरका म्हूण सांगता हांवें शांती आसूं का न्हय युद्ध चांग न्ही न्हय न्ही जाल्यार आमी पळोवं येता महाभारतांत अशी न्ही की तें युद्ध सीधा जालेलें. उद्योग पर्वांत पळयल्यार मस्त सकट प्रयास केला पांडवान कृष्णान युद्ध जायनासी जाल्यार तांगेलें तें एकदम एक प्रकार युटोपियन पॅसिफिझम न्ही की कसने जावं युद्ध जावचें का नज तशी न्ही. धर्मा रक्षण करचे खातीर युद्ध जावका जाल्यार विंगड कांय उपाय नातल्यार ते कोरका म्हूण दाखयलेलें आसा. आनी त्या महाभारताच्या काव्यांत पळोवं येता की भक्तजन पांडवाल सायडाची आर्मी सान आशिल्ली जाल्यार तांणी विजयी जाल्लीं ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी आनीक एक विशय म्हळ्यार आमगेलें भीष्म पितामह असेल चरित्र महाभारत असेल काव्य आयकताना आमगेले भितर वयली कुरुक्षेत्रा वॉर कशी आसची जाल्यार आमगेल्या आत्मोद्धारा खातीर कसं ते एक वॉर आसा इनर वॉर म्हूण येता पळय त्या आमी बीन जेव येता म्हूण अशें भगवद्गीतान सांगिल्लें आसा. एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाप आत्मना आत्मना जाही शत्रु महाभाव कामरूपम दुरासदम म्हूण सांगिल्लें आसा की आमगेले भितर आशिल्ले दोश निवारण जावन जाही शत्रू आमगेले भितर आशिल्ले दोश पुरा एक प्रकाराची जाही शत्रू म्हळ्यार साधारण मट्टा तांकां डिफिकल्ट तांकां आमकां पराजीत करूं जायना जाल्यार एवं बुद्धे परम बुद्धवा म्हळ्यार आत्मा स्तर म्हळ्यार हे भौतीक जगताकिना चड आसा आनी आमी केन्ना देवा वांगडा कनेक्ट जाता ती देव आमकां शक्ती दिता हे इनर वॉर विन जावचे खातीर म्हूण त्या प्रकारान आमी पळयता. आनी महाभारतान मस्त सकट तुमकां जस्ट एक इन्फॉर्मेशना खातीर स्लायड आवडटा आदी पर्व आसा. आदी पर्वा देखून आयची सेशन आसा आमगेलें की भीष्म पितामहाल जन्म कशें जाल्लें त्या पुरा म्हळ्यार ते कुरू वंशाजन सभा पर्वांत युधिष्ठीर तांगेले राजसूय यज्ञ जावचें ते द्रौपदी वस्त्रहरण जावचें तिनीच पर्व म्हळ्यार वन पर्व तांणी ते पर्वा तांणी वनांत आसतात पुरा पांडव जन ते 12 वर्सां खातीर. विराट पर्व म्हळ्यार तातूंत एक अज्ञातवासा खातीर एक वर्स तांणी आसतात. उद्योग पर्व म्हळ्यार तांणे सांगलें म्हणजे कृष्णान पांडवान मस्त सगळ्या जणान युद्ध जायना अशी कसं कसं कोरका ते पुरा मिटींग करून प्रयास करचे आसा जाल्यार जायना युद्ध जाता. आनी संची पर्वाक भीष्म पर्व म्हणजे महाभारताचे कुरुल सायडा देखून सेनापती भीष्म पितामह आशिल्ले सुरे 10 दिवसां खातीर. 7 पर्वाक द्रोण पर्व म्हणजे ते इकरा देखून 15 दिवसाचे द्रोण पर्व म्हळ्यार द्रोणाचार्य तांणी सेनापती जावन आशिल्ले. 8 कर्ण पर्व 16 आनी 17 दिवस कर्ण जावन आशिल्ले. 18 दिवसाचे शाल्य पर्व म्हणटात ती ते कुरुक्षेत्र युद्धांत सेनापती शाल्य जावन आशिल्ले. मागीर तांतू धांची पर्व सौप्तिक पर्व म्हणटात ती तेन्ना त्या अश्वत्थामान द्रौपदी पुत्रांक मारलेले ताजी विर्णन पुरा तांत दिता. मागीर 11 तांतू स्त्री पर्व म्हूण आसता गांधारी कोप येवन तीन श्राप करचे आसा कृष्णाक म्हूण सांगिल्लें आसा. 12 पर्व शांती पर्व हातूंत युधिष्ठीर राय जाता आनी हे सगळे महाभारताचे पुरापशी होल सेक्शन शांती पर्व आनी ह्या सगळ्या होल सेक्शनांत कसं आसा हातूंची महाभारतांत भीष्म देवाला इम्पॉर्टन्स कळटा की सगळे पुरापशी महाभारतांतुले पुरापशी होल सेक्शन शांती पर्व आनी शांती पर्वांत कसं आसा भीष्म देवान युधिष्ठिराक इन्स्ट्रक्शन्स दिवचे एक चांग रायान कशी एक तागेली भावन आसूं का तान कशी राज्य चलोवका
म्हणून भीष्म देवान युधिष्ठिरा सांगचे हे पुरापशी बिगेस्ट सेक्शन पुरापशी व्हड सेक्शन हे पर्व महाभारताचे आनीक पर्वांतवय भीष्म देवान युधिष्ठिरा सांगचे असं तांगे लास्ट देते म्हणजे संक्रांती दिवस ते दोळते लास्ट देते युधिष्ठिराक तांगे इन्स्ट्रक्शन्स दिवचे असं ताकाय अनुशासन पर्व म्हणचे म्हणजे 2 सेक्शन महाभारतांत युधिष्ठिर महाराजाक भीष्म देवान सांगचे इन्स्ट्रक्शन्स असं म्हणून त्या प्रकारार आम्ही पळय येता की भीष्म देवान कितले खोड रोल असं महाभारतांत म्हणून हांतू कळता डिटेल वचन अशी खाली पर्व पडलेल्यारी कळता मागीर 14चे पर्व अश्वमेधिक पर्व म्हणून म्हणजे युधिष्ठिरान आणि अर्जुनान तांगे पुरा परिवारान ते अश्वमेध यज्ञ करचे मागीर 15 पर्व आश्रम वासिका पर्व म्हणून तांतू धृतराष्ट्र गांधारी कुंती विदुर तांणी पुरा हे तांगे देह त्याग करून देवाले पावतात 16th मौसल्व पर्व म्हणजे तांतू मेन सेक्शन म्हणजे यदुजन ते श्रापा निमित्त एक मारनूची ते तांणी हे भूमी सोडता ती म्हणून सांगिल्लें आसा 17th पर्व 17चे महाप्रास्थानिका पर्व म्हणून आणि तू पांडव जनान तांगेले अंतिम यात्रा म्हळ्यार तांणी आध्यात्मिक जगता वच्चे पशी फुड तांणी हिमालया चमकून वच्चे ते पुरा काणी तांत तसं 18चे लास्ट स्वर्ग आरोहण पर्व म्हणून म्हणजे तांतू पांडव जन कशी आध्यात्मिक जगता वता ती ताजी पुरा डिस्क्रिप्शन असो आणि लास्ट आरी एक ऍडेड सेक्शन असो महाभारतांतू तांतू हरिवंश म्हणून असते म्हणजे त्या देवाल विशेषची तांतू विशेष रुपार सांगिल्लें असं कृष्णाले सो एक प्रकार पडलेल्यार कृष्ण सगळ्या महाभारतांतू सेंट्रल कॅरेक्टर तशी ना सेंट्रल कॅरेक्टर्स पळयल्यार पांडव जन जाल्यार सगळ्या महाभारताचे ध्येय एकच ताजी एम ताजे एकच एक प्रकार सगळे फोकस महाभारताचे आणि तांगे पुरा कॅरेक्टर्स वयरी ते म्हळ्यार शुद्ध भक्तीचे सिद्धांत कसं नाही त्या महाभारत आमकां सांगता आणि भीष्म पितामह तसले व्यक्तित्व आमकां तांणी डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखयता ती की कशी तेदन कसन ते सत्यशील ते आख्तय सत्य आसा आणि पुरा पशी व्हड विषय म्हळ्यार देवाल भक्तीची म्हणून दाखयलेलें आसा आणि महाभारता विशीं सांगिल्लें आसा ते कॉम्पेंडियम म्हणून एक प्रकार म्हळ्यार विंगड खंयचेंची शास्त्रांतू उपनिषदांतू खंयचो विशय आसा पळय त्या महाभारतांत खंडीत आसा प्लस एक्स्ट्रा म्हणजे महाभारतांत आशिल्ले विशय विंगड उपनिषद और विंगड खंयचे शास्त्र आसना जाल्यार विंगड पुरा शास्त्रांत आशिल्लें पुरा महाभारतांत आसा म्हणजे महाभारतांतू पुरा आशिल्लें पुरा वेदव्यास देवान पुरा प्रिंसिपल्स घालून दवरलेलें आसा आणि स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार ती भक्ती खंयच्यान आमगेलें जीवनांत एक प्रकार म्हणटात पळय कसं एक सक्सेसफुल लाईफ म्हणटा ती ताची खातीर ते कशें करचें म्हण ते हांतू महाभारतांतू आमी पळयत सो आतां पळयत की हे आदी पर्वांतू येती काणी महावीश म्हूण एक राय आशिल्लो तो महावीश राय अशें आशिल्लो की म्हळ्यार तांणी ते सूर्य पळयल्यार हे सगळे वंशांतू ब्रह्म सूर्यवंश तांतू विवस्वत म्हणू येता मागीर तांतू सुद्युम्न राय म्हूण आसता तो चंद्रवंश सूर करता आणि तांतू पुरू भरत महाराज ययाती आणि प्रतीप महाराज म्हूण येता प्रतीप महाराज शांतनूल पुत्र प्रतीप महाराजाल पुत्र शांतनूल पुत्र भीष्म सो त्या प्रकार हे सगळे वंश येता आता ही काणी सुरे आमी फर्स्ट सेक्शनांत आमी पळया महावीश राय म्हणून महावीश राय म्हळ्यार भारी एक व्हड राय आशिल्लो भारी धार्मीक राय आशिल्लो म्हळ्यार इतलो धार्मीक आशिल्लो की तागेली इतली शक्ती आशिल्ली की तोच तागेले भूमीर दोखून तो स्वर्गा चमकलेलो ते यज्ञांनी पळोवच्या खातीर म्हणून म्हळ्यार भूमीर राय असल्यार तो देवी देवता म्हणके आशिल्लो तो महावीश राय सो त्या प्रकारार तागेलें तो शुद्ध देवालें तितले प्रकार तागेलें एक व्यक्तित्व आशिल्लें म्हणून आनी कसं की एक व्हड यज्ञ जाता आशिल्लें स्वर्गारी पुरा देवी देवता आशिल्ली ती ब्रह्मदेवय आशिल्लो तांतू पुरा ते व्हड यज्ञ स्वर्गार जाताना महावीश राय वय आशिल्लो पुरा देवी देवता पुरा जन आशिल्ली तेन्ना गंगा देवी वयशील तेन्ना म्हणून सांगिल्लें आसता यज्ञा वेळार त्या यज्ञा वेळार एक प्रकारार एक कसं की एक जाता म्हळ्यार केन्ना की एक प्रकार जोर वार आयल्या म्हणके जाता के जोरार वार येता के तेन्ना ते जोर वार आयले सिताक गंगा देवी आंगार आशिल्लें वस्त्र ते उबून वता म्हणून सांगिल्लें आसा तेन्ना गंगा देवी आंगार दुखून ते वस्त्र उबून गेले सिता पुरा देवी देवता पुरा ऑफकोर्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट विंगड डायरेक्शनांत पळयता ते म्हळ्यार
तशी तशी त्या म्हळ्यार त्या टायम सिच्युएशनान त्यांनी तशी विंगड डायरेक्शनार पळयता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार महाविश राय आशिल्लो पळय तो गंगा देवी पळयता आसता म्हूण सांगिल्लें. तशी ते व्यवहारा निमित्त ब्रह्मदेवाक कळटा काय आनी ताका ते बिलकुल म्हणल्यार एक प्रकार म्हणटात पळय तागेले व्यवहार महाविश रायाल ते सम न्ही आशिल्लो म्हणून ताका कुडले ऑन द स्पॉट ब्रह्मदेव श्रापीत दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार ब्रह्मदेवाक गोत आसता की तो महाविश राय चुकून पडल्यार वय तो व्हड धार्मीक जावन आशिल्लो रायो कसं की चुकून पडला आसच्या पुरो जाल्यार तो श्राप दिता आनी ब्रह्मदेव महाविश राया सांगता की हेंच पळय तुका एक जन्मा खातीर मनुष्य जन्म घेवका आपास आनी मागीर तूं आपास स्वर्गार येवेत म्हूण तो सांगता. आनी महाविश राया तो ऑप्शन वय दिता. नॉर्मली कोणाक अशें ऑप्शन मेळना खंय जन्म घेवका म्हणून जाल्यार महाविश रायाक ऑप्शन दिता काय तू खंयच्या वंशान जन्म घेवका ते तू चूज कर येता म्हूण महाविश राया सांगता काय तो. तेन्ना तशी त्या प्रकारारी ते सांगता काय तेन्ना महाविश राय सांगता काय म्हाका ते भरत रायाल वंशान तुची आत्ता राय तो भूमी प्रतीप म्हूण आशिल्लो तागेल घरकडे म्हाका जन्म घेवका म्हूण सांगिल्लें. हें एक घटन जाता आनी हें घटन जलसिता गंगा देवी वता आसतना ती पळयता काय अष्टवसू म्हळ्यार ते देवता असतात पण तांणी दिक्पालक आनी एक डायरेक्शनाच हेड तांणी अष्टवसू म्हण 8 देवता तांणी भारी एक शोकार आशिल्लीं काय अष्टवसू जन म्हळ्यार रडता आसले म्हणटा पण भारी दुख्खार आशिल्लीं काय तांणी गंगा देवी पळयल सिता तांणी तांगेली काणी सांगच्या सूर करतात काय तांणी सांगतात की हे देवी आमगेल वयर मस्त एक भारी व्हड कश्ट आयला मू आतां म्हूण कसं नाही म्हणून तेन्ना सांगता काय की देवी सांगता की आमी अष्टवसू जन वता आशिल्लीं ती तेन्ना आमी वशिष्ठ ऋषीले आश्रमा लागीं दोकून वता आशिल्लीं ती ते वशिष्ठ ऋषील आश्रमा लागीं दोकून वताना आमी पळयलें तेगेले ते कामधेनू म्हूण गाय आशिल्ली ते कामधेनू गाय निमित्त भारी ती चंदी गाय आनी कसन जावका ते मेळटा म्हणून तेन्ना ते अष्टवसून तुला पुरापशी व्हड वस्तू आशिल्ली पळय दिव म्हूण तागेलें नांव तागेले बायल सांगता काय की आमी कामधेनू घेवयेत न्हू ते आमगेल खातीर म्हूण सो त्या प्रकारारी तांणी चुकून पडटा ती आनी ते गायक तांणी एक प्रकार फोर्सेबली वशिष्ठ मुनीला देखून घेवचे प्रयत्न करता ती वशिष्ठ मुनी म्हळ्यार व्हड महर्षी नव्हतो तागेले आशिल्ली शक्ती अष्टवसू गोत आसुनूय तांणी चुकून पडली ती म्हूण सांगेत अशी नॉर्मली तांणी अष्टवसू वय कसन की एक स्थितीन तांणी चुकून पडली ती आनी तांगेली चूक कळटा आनी तांणी क्षमापण मागून घेता ती वशिष्ठ मुनीला जाल्यार वशिष्ठ म्हणून सांगता की हांव तुमकां श्रापीत केला की तुमी भूमी जन्म घेवका म्हूण ताका म्हाका शाप वापस घेवचे जायना म्हूण सांगता जाल्यार ती सांगता की तुमी 8 भावान तूं अष्टवसून तूं मेन कोण ते प्रॉब्लेम क्रिएट केले दिवन म्हळ्यार मालगड भावान बाकी 7 जन तुम्ही स्वल्प काळा खातीर मात आसून तुम्ही आपास येवेत मात तो दिव म्हूण आस पळय पुरापशी व्हड आशिल्लो अष्टवसू ताणे तागेले सगळे जन्म भूमीर घेवका म्हूण सांगता तो अष्टवसून तुला व्हड दिव तेन्ना आनी तो सांगता की तूं तुगेले दिव आशिल्लो पळय तो अष्टवसून तुला मालगडो ताका वशिष्ठ मुनी सांगता काय तूं तुगेले बायलेन सांगिल निमित्त ते कामधेनूक एक प्रकारारी घेवन वचचे प्रयत्न केलेले ताका आनीक एक तागे श्रापांत म्हळ्यार तुका मनुष्य जन्मान तूं केन्ना भूमीर वता पळय तेन्ना तुका स्त्री संग ना म्हणून तुगेले ते सगळे जिवनान तुगेले वार्डीक जायना म्हणून म्हळ्यार स्त्री संग ना म्हूण ते आनीक एक श्राप मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसता अष्टवसूक तशी त्या प्रकारार तांणी अष्टवसू जन गंगा देवीक प्रार्थना करता आसती की हे माते आमकां साधारण जावन काही कोणाले गर्भांत येवन आमकां आमगेले जिवना येवच नाका तूंच आमगेले आवस जा हे गंगे माते म्हूण तांणी अष्टवसू जन तांणी देवी देवताच न्हू तांणी गंगा देवीक प्रार्थना करतात की तुंची आमगेले आवस जावका हे देवी म्हूण आनी तांगेली कलकलीन प्रार्थना आयकून गंगा देवी सांगता काय जायत हांव तुमकां तुमगेले मन आशिल्ली तशी तथास्तु म्हूण गंगा देवी सांगता काय आनी गंगा देवी निमगीत काय तुमगेले बापूस कोण म्हूण कोण जावका म्हणून तेन्ना तांणी सांगतात की आत्ताच तो महाविश रायाक ब्रह्मदेवान श्रापीत केलेले आनी तो प्रतीप रायाल पूत जावन शांतनू जावन ताणें जन्म घेतिल्लो आसा
आम्ही शांतनुले कुलांत जन्म घेऊन तू आमगेर हावस जाव का म्हणून तशी सांगता ती म्हणून तांणी प्रार्थना करता ती आणि गंगा देवी तांणी कलकलीन केल्ली प्रार्थना एक्सेप्ट करता आणि हे स्टोरी मुखार सून वता म्हणून सांगिल्लें. शांतनू म्हळ्यार तो महाविश्रायूच न्हू ताणा जन्म घेतिल्लें. तो शांतनू राय भारी एक प्रकाराची व्हड धर्मिष्ठ जावन आशिल्लो रायो आणि तागेले युद्धाचे कला आणि एक प्रकारारी भारी फेमस जावन भारी एक सगळ्यांची त्या कुलाक एक गौरव हाडसतसलो राय जाता तो शांतनू राय. एक टायमारी ती अशी आशिल्ली काणी आसा की गंगा देवी म्हूण गोतना मात गंगा देवी ताका दर्शन जाता तागेले राज्यान तू ताका भारी चंद जात दिसता आणि तो आकर्षित जाता आणि ती तो मागून घेता की हे देवी तू म्हळ्यार तो एक प्रकार प्रपोजल दिता की हे देवी म्हगेलो वाडीक करून घेतवे म्हूण. जाल्यार तेन्ना गंगा देवी एक्सेप्ट करता काय जायता हांव तुगेलो वाडीक करचे तयार आसा लग्न करचे तयार आसा जाल्यारीची हांव कसने डिसिजन घेताना तुम्ही इंटरफियर करचे नज म्हणून शांतनू रायाक एक रिक्वेस्ट दिता काय. शांतनू रायाक दिसता काय आसो बा तशी कसने हॉड विषय नाही तो जायता म्हणून तो कंडिशन एक्सेप्ट करता म्हणून सांगिल्लें आसा गंगा देवीन. ಸ್ವಲ್ಪ काळान गंगा देवीक एक पुत्र जाता काय. तो पुत्र जल सिद्धाकची गंगा देवी वचून ताका त्या चार्डाक न्हंयत उडोवन सोडता काय. शांतनू राया एक प्रकार शॉक जाता काय. हें कसन केलें बा जलेल चार्डाक पुत्राक गंगेंत घाण सोडली मू हें कसन बा म्हणून हें म्हळ्यार ताका व्यवहारू म्हणून ताका कळटा काय. जाल्यार ताणें कंडिशन एक्सेप्ट केला न्हय की तो कांय उरलयना म्हणून. तशींच एक प्रकारारी 7 पुत्रांक तशी गंगा देवीले हें जाता आणि तुम्ही पळय येता ह्या लीला प्रकारारी ते अष्टवसून तू 7 जना वशिश्ठान सांगिल्लें न्हय तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ काळा खातीर मात भुमीर आसतली आणि तांकां कुडले आपास तुमकां आपास स्वर्गार येता म्हणून तुमगेलें सांगिल्लें आसा. त्या श्रापा लेक्कारीची गंगा देवीन तें केलेलें आसलें आणि तांणी 7 जन कुडले तांकां एक प्रकार मुक्ती मेळ न्हू त्या श्रापा देखून तांणी भायर पडटा ती. नेक्स्ट मागीर तो लास्ट पुत्र कोण आसता शांतनुलो तो ताके नांव देवव्रत आणि देवव्रताक 8 पुत्र जल्सिता गंगा आत्त शांतनूक महाराजाक भारी एक ताका मना दुख जाता की 7 पुत्र जाल्ले हक्कपुणी सोडून नज म्हणून तो कशी पुणी वचून गंगा देवीक एक प्रकार सांगता काय ना तू हक्क कसने करू नाका हो चेडो आसचो म्हणून. तेन्ना गंगा देवी सांगता काय तू हे ऑपोजिशन केलेलें आसा म्हळ्यार हांव कसं की डिसिजन घेतली तू इंटरफियर करूनच म्हूण तू एक्सेप्ट केलेलें न्हू सुरे कंडिशन जाल्यार तू आतां म्हगेलें डिसिजन एक्सेप्ट कर न्ही. हांव हे देवव्रताक न्हंयत उडोवचे वतान तू ना म्हण जाल्यार गंगा देवी सांगता तुगेलें हें डिसिजन ह्या लीला प्रकाराची हें देवव्रतान मत्स्य कढाण मुखार सून करचें आसा. सो तुगेलें तें मन आयिल्लें की हे राबोका देवव्रतान जिवंत सुका हें देवान तुगेलें मनांत घालेलें जाल्यारीची तू कंडिशन वायलेट केला. हांव सांगिल्लें की इंटरफियर करू नज ताजे खातीर आत्तां हांव हांगा दोकून वता म्हूण गंगा देवी तेन्नाची लुप्त जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आणि तो देवव्रत चेडू थंय आसता. जाल्यार शांतनू महाराजू गंगा देवी सांगता काय आपास रिक्वेस्ट करता आनी ती येता आनी सांगता काय तू स्वर्गार वता आसना आतां तुका पुरा कडेन खंय जावका तू थंय वचचे येता. हे चार्डाक तू तुगेल्याक दवर न्हू तागेलें पुरा शिक्षण करी म्हूण तू गंगा देवी तू खंय जावका थंय वचचे येता. तू पुरा ऋषीगण महागण तुगेली पूज करता ती तू सांगल्यार कोणी ना म्हणटली वे आमगेल चार्डाक पुरा पशी बेस्ट शिक्षण पुरा पशी चांग ऋषी महाऋषी तांगेल अंडर शिक्षित अशी जावं ताका व्हड जातरी तागेलें एक दिव्य चरित्र जावं म्हण शांतनू महाराज गंगा देवीले सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. गंगा देवीक भारी चांग दिसता हें शांतनू महाराजान सांगिल्लें आनी त्या प्रकारारी ती एक्सेप्ट करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां ही काणी चिक्के मुखार सून वचचें. एक दिवस मस्त काळ जाता. गंगा देवी देवव्रता घेवन वता आनी मस्त काळ जाता. शांतनू महाराज राखून राबला केन्ना म्हाका पास देवव्रत आनी गंगा देवी मेळचें जातालें म्हूण. एक टायम तो राज्यार वताना गंगा देवीचें ते फ्लो पळय राबला म्हळ्यार गंगे म्हळ्यार केन्नाय राबता वे केन्नाय ती वता आसता मुखार तो व्हडलो
जाल्यार ते गंगा देवील ते होळचें उद्दां पुरा राबून गेलें के कसं जाल्ला बा म्हणून म्हळ्यार कशी कुंती महाराणीन भगवद्गीता सांगचेच पळय की मेगेल भक्ती गंगा देवी म्हणके केदने मेगेल मन तुगेल चरण कमला येता सुकारे देवा म्हणून तशी त्या प्रकारार ती होळतल गंगा देवी तिकेल प्रवाह राबत के तो मुखार वचून पळयत के कशी आबा हें राबलां कसं डॅम आसूया मुखारी म्हणून कोणी बांदून घालना की प्रवाह राबला गोविंद थंय मुखार वचून पळयल्यार एक भारी एक युवक भारी चंद जावन आशिल्ले एक युवक बाण मारून ताणें एक डॅम क्रिएट केला के गंगेत आणि ताजे निमित्त गंगे मुखार वचना म्हणून सांगिल्लें आसा तो पळयल्यार इतलो चंद आशिल्लो के शांतनू राया दिसले के पळोवन मेगेल पूत अशी जाल्यार इतलो व्हड जात आशिल्लो इतलो चंद आशिल्लो दिसता म्हणून त्या प्रकारार ताका दिसता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि सडनली तो युवक थंय देखून दिसना के अरे आत्ता थंय राबील खंय चमकलो म्हणून तेन्ना गंगा देवी शांतनू महारायाक रायाक दर्शन दिता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि गंगा देवील मागशीची तो युवक राबला के आणि गंगा देवील मागशी दोकून अम्माल मागशी दोकून तो पळयता आस के शांतनू रायाक म्हळ्यार ताका गोत्त आसा तागेलो बापूस तो तागेलो आन तो म्हूण गंगादेव शांत त्या युवकाक आणि तो देवव्रत आशिल्लो तेन्ना गंगा देवी सांगता के शांतनू महाराजाक की होच आमगेल देवव्रत पूत म्हणून ताका तागेल पुरा शिक्षण करून आतां पास आयला तो आतां हांव तुगेल्या सोडचे आयल्या ताका म्हणून आणि देवव्रता तशी इंट्रोड्यूस करून गंगा देवी सांगता के हागेल शिक्षण तू सांगल्या म्हणके बृहस्पती शुक्राचार्य मार्कांडेय ऋषी आणि परशुराम ऋषी हांगेल 4 जनाल अंडर तागेल शिक्षण जालां म्हणून मार्कांडेय ऋषी म्हळ्यार तुमकां तसं की अनादि काल देखून तो व्हड महाऋषी तागेलें ज्ञान दिव्य ज्ञान तागेल अंडर तो शिकलो देवव्रत बृहस्पती म्हळ्यार देवी देवतालो गुरु तो तागेल अंडर शिकलो के भीष्म पितामह मागीर ಸ್ವಲ್ಪ काळ शुक्राचार्याल अंडर पुरा शुक्राचार्य म्हळ्यार पुरा असुर जनाल गुरु तो तागेल अंडर वय ಸ್ವಲ್ಪ वेळान शिकलो आणि लास्ट आरी देवाल अवतार परशुराम तागेल अंडरू शिकलो तो म्हणून सांगिल्लो आसा परशुराम देवान आमकां गोत्त आसा की 21 टायम्स ताणें पुरा क्षत्रिय मारून काडला सगळे भुमीर देखून तो क्षत्रिय तर खंडित शिकयना जाल्यार गंगा देवीन रिक्वेस्ट केलेली म्हणून ताणें देवव्रताक भीष्मदेवाक तागेलें स्टुडंट करून पुरा प्रकाराचे विद्या दिलेलें सो आमी पळयत की भीष्मदेव म्हळ्यार खंडित साधारण खंयचे एक प्रकार न्ही तो अष्टवसुलो अवतार एक दिवलो आणि ताणें हे जन्मांतूची मार्कांडेय ऋषी बृहस्पती शुक्राचार्य परशुराम असले व्हडले महाऋषी आणि देवालय स्वयं परशुराम देवालयाक ताणें शिक्षण प्राप्त केलेलें म्हणून पळयत शांतनू रायाक इतली खुशी जाता खंय आणि तो पोटोवन धरता म्हणून भीष्माक म्हळ्यार देवव्रताक पोटोवन धरता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि कुडले घोषण करता के की हातो हो युवराजू आणि मेगेल नंतर राय म्हळ्यार होच देवव्रतूची म्हणून आणि इतली क्वॉलिफाईड आशिल्ली ती की देवव्रतान सगळे राज्य भोंवताना सगळे ते कुरुवंश ते रायांक जनांक त्या प्रजाक इतली खुशी जाता खंय देवव्रता पळोवन की शांतनू राय कशी चांग आशिल्लोची जाल्यार तागेल पुत्र सुपुत्र देवव्रतू तागेल्या किना आनीक कितली वांट्यान चांग आस म्हणून पुरा प्रजेक इतली खुश आशिल्ली खंय की मुखारसून आमगेल जातल राय होच म्हणून देवव्रतूची म्हणून सांगिल्लो आसा मात देवाल काणी देवाल मनान तूं विंगड आसता मुखारसून अशी एक घटन जाता की शांतनू राय एक प्रकार तागेल राज्य भोंवता आसतना ताका एक भार एक चांग एक फ्रेग्रन्स येता परबळ येता आणि तो त्या आकर्षित जावन तो वता आणि ते मत्स्य रायाली धुव सत्यवती तिक पळयता म्हणून तिक पळोवन तो आकर्षित जाता म्हणून सांगिल्लें आसा मत ते सत्यवती म्हळ्यार वेदव्यासाली आवस्ती परशुरामा पराशर मुनील तिगेल वयर व्हड आशीर्वाद आशिल्लो सत्यवती वयरी आणि ताजे निमित्त तिगेल ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेग्रन्स आशिल्लें म्हळ्यार सत्यवतीले कितली की किलोमीटर मैल सुद्धा तिगेल ते एक फ्रेग्रन्स येत आशिल्लें परबळ येत आशिल्लें सुगंध येत आशिल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा सो त्या प्रकारार ताका वचून आकर्षित जाले सिता शांतनू रायन सांगले सिता की तिगेल बापसुल्या व्हरता दासराज म्हणून मात तो
सत्यवतीलो बापूस असता तो चिक्के कॅल्क्युलेटिव्ह असता. म्हळ्यार मुखार जावन तिगेल कशें न्हय म्हूण तो तागेल मनांत येता की मुखारसून कसन जावका. म्हळ्यार मागीर ताका गोत आसा की देवव्रत ऑलरेडी युवराज म्हूण घोशीत जाला. मागीर हाणें म्हगेल धुवेले सत्यवती वट वार्डी कोन्न घेतल्यार हांगेल चेडूवांक मागीर राय जावचें जायना म्हूण ताकाची तो एक कंडिशन घालता शांतनुले की जायत तूं म्हगेल धुवेले सत्यवती वट वार्डी कोन्न घेवयेत जाल्यार हिगेल पुत्रानाची हिगेल कोण पुत्र पडे ताणें राय जावका म्हूण. म्हळ्यार ताका गोत आशिल्लें. शांतनु रायाक आयकल सिता तो ते कंडिशन एक्सेप्ट करना कसले की शांतनु राया खातीर आनी ताका गोत आशिल्लें त्या राज्या खातीर बाई देवव्रता म्हणजे कोणी क्वॉलिफायड ना ती. तो सांगता ना हे म्हाका कंडिशन एक्सेप्टेड ना आनी तो आपास येता म्हूण सांगिल्लें आसा. तो एक्सेप्ट करना ते कंडिशन शांतनु महाराज आनी मुखारसून वता म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार देवव्रत म्हळ्यार ताका शांतनु राया पळयलें सुद्दां कळटा की कसां की जालना अशें पुरो म्हूण. म्हळ्यार तांगेलें एक एक्सप्रेशन पळोवन कळटा की कसां की म्हगेल अण्णाक बापसूक कसां की एक दुख्ख आसा कसां की जावन अशें पुरो म्हूण. आनी तो चिके ते मॅटर इन्वेस्टिगेट करता देवव्रत की कसन जाल्लें कसन जावन अशें पुरो म्हूण. आनी तागेले सोर्सीस हातूंत कळटा की शांतनु रायो अशें अशें जाल्लेलें तो मत्स्य रायाला चमकलेलो आनी ताणें सांगिल्लें की ते सत्यवती वट वार्डीक कोन्न घेवका. मागीर ते मत्स्य रायान ते कंडिशन घालेले निमित्त ताणें ना म्हणलें म्हूण. ताका तो मागीर शांतनुले आतां आमी पळयत देवव्रतालें तागेले बापसूळ खातीर कितली प्रीती आशिल्ली शांतनु महाराजा खातीर की कसनय आसो अन्नालें तागेले शांतनु महाराजाल मनांत कसन आसता जावू का तें म्हगेल कर्तव्य म्हूण तो ते मत्स्य रायाला मेळटके. आनी ते मत्स्य राया वचून मेळ्ळी सिताक अशी कळटा तो मत्स्य राय सांगता की हांव ह्या कंडिशन घालेलें म्हूण. शांतनु महाराजान कोणाक सांगनी आशिल्लें. जाल्यार तो देवव्रत थंय गेल्ले सिता ते कळटा की असल असल ताणें कंडिशन घालेलें म्हूण. आनी तेन्ना तो सांगता की जायत देवव्रत सांगता की हांव राय जायना सत्यवती कोण पुत्र जातली तांणी जातली म्हूण. मागीर तो मत्स्य राय सांगता की अशी न्हय की सत्यवती पुत्र जावका मागीर फ्युचरान तुगेल चेडूं जाल्यार देवव्रता सांगतात की तांगेल चेडूं मागीर तांणी सांगतलीं की आमी राय जावका म्हणून. ताकाची सत्यवतीले पुत्राल वंश तांणी राय जावका तुगेल वंशान जावचें नज म्हूण अशी कंडिशन घालता म्हूण सांगिल्लें आसा. ताकाची त्या टायमार देवव्रता मन आवडटा की मत्स्यराय ते साधारण म्हणटा मत्स्य सकट कंडिशन अशी घालता आसा. ताकाची तेदनाची तो मत्स्यरायाल येद्राकाची ते आमी पुरा जना गोत आशिल्ले विशय फेमस आसा भीष्म प्रतिज्ञा म्हणून. भीष्म प्रतिज्ञा म्हणून तेदोळ ते तांगेल नांव देवव्रत आशिल्लें. जाल्यार हे प्रतिज्ञा घेतकय तो की हांव हे जिवनांत तूं वार्डीक कोन्न घेयना आनी सत्यवती वंश पोट्टा दुखना गर्भा दुखना इल्यांची वंश तांणीची मागीर हे कुरुवंशाची राय जातली ती अशी म्हूण तो प्रतिज्ञा घेता म्हूण. हे एक प्रकार भीषण प्रतिज्ञा घेतली सिता सगळे आकाशाक दाखून देवी देवता पुरा पुष्प घालता ती आनी भीष्म 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 म्हणून आकाशात दाखून आवाज येता पुरा देवता. म्हळ्यार ती प्रतिज्ञा इतली कठोर आशिल्ली आनी इतली ते म्हळ्यार ते तागेले बापसू शांतनु रायाल खातीर ते प्रितीचे एक प्रकार प्रतीक आशिल्लें तें आनी भारी एक कश्टाच ते एक घोशण केलेलें तांणी. ते आयकून सगळे ब्रह्मांडांत म्हणटात पळय देवी देवता पुरा जन तागेले सत्कार करून देवव्रताले सगळे ब्रह्मांडांत आवाज येता भीष्म 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 म्हणून. सो त्या प्रकार त्या दिवसा देखून देवव्रताल नांव भीष्मदेव जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो ह्या ते एक आयचे सेशन हांव हांगार आपयता मुखारसून आमी आयकुया. सो एक प्रकारान आमी पळयत की दोन प्रकाराचे कॅटेगरी आसता ती कोण भारी चांग आसता ती म्हळ्यार एक ऋषी महाऋषी गण आसता ती कोण वार्डीक कोन्न घेयना ती कसं आसतांगेलें सगळे त्याग जावन तांणी जीवन एक करतात ती देवाल विशय खातीर. आनी आनीक एक कॅटेगरी आसतात म्हळ्यार क्षत्रिय आसतात तांणी वार्डीक कोन्न घेता ती राज्य म्हणजे तांकां राज ऋषी म्हणटात. कशी जनक महाराज आनी पुरा हांकां राज ऋषी म्हणटा आशिल्ले. युधिष्ठीर महाराज वे राज ऋषी तांणी वार्डीक कोन्न तांगे फॅमिली आसा जाल्यार तांणी देवाल भक्तींत कांय उणी ना ती. सो एक ऋषी आसता ती कोण त्याग करता ती
पुरा त्याग करून तांणी वनांत राबतात, तांगेले आश्रमा राबतात ती, आणि एक प्रकाराचे राज ऋषी असतात ती. जाल्यार भीष्मदेव म्हळ्यार एक प्रकार युनिक आसा. ताणे राय जावन रावळारा रावन पॅलेसार राबून हें व्रत घेतलेलं आसा. कसं जालें की ऋषी जावन वन अंतराबल्यार हें व्रत घेवचें एक प्रकार घेवे येता की हिमालयांत राबलीं ती, हें संवसारांत दूर वचून राबलीं ती. आनी कोण क्षत्रिय जावन आसा ती, तांणी तांगेली डेली कर्तव्य आसता, ते राज्य करता आसता, तांणी तांगेली फॅमिली आसता. जाल्यार आमी भीष्मदेवालें ते सर्वीस एटिट्यूड तागेले राज्या खातीर आनी तागेले बापसू खातीर ते प्रिती पळोवं येता की ताणें राज्य सोडून त्या राज्या भितर राबून ताणें हें भीषण प्रतिज्ञा घेतली. ताजे खातीर भीष्मदेव एकदम ग्लोरियस जावन आसा. म्हळ्यार भीष्मदेवा म्हणकी कोणीची एक प्रकार ना ती म्हूण सांगी येता. सो आमी पळोवं येता की भीष्मदेवाल कॅरेक्टर म्हळ्यार भारी एक इलस्ट्रियस म्हूण आसा. तांगेल्या म्हणके ऋषीगणाल तांगेल्या म्हणके विद्वान कोणी ना ती, तांगेल्या म्हणके एक त्याग करची भावना की तांणी राज्य जावन सुलभ रिते राज्य जेवत आशिल्लें जाल्यार तांगेल्या अन्नाक तांगेल्या बापसूल एक प्रिती खातीर तांगेल्या आनंदा खातीर ताण ते केलेले एक त्याग ताजे किना मुखार हें म्हणटात पळय संवसारांत हाजे किना व्हड एग्जाम्पल ना. तांगेली वर्च्युआसिटी म्हणटात पळय कोणीय ना ती, आनी तांगेलें तें कशें एक कर्तव्यनिश्ठ जावन आशिल्लें तें आमी तांगेल्या चरित्रांत मुखारसून पळोवं येता. महाराज शांतनू कळटा की तांगेल पूत कितलो व्हड म्हूण, आनी त्या प्रकारांत महाराज शांतनू म्हळ्यार एक प्रकार तांगेले शक्ती आसलो. महाराज शांतनू त्या टायम भीष्मदेवाक वरदान दिता की तुगेले इच्छा मृत्यू जातले म्हूण, तू कोणीय तुका मारूं जायना. त्या वरदानान सांगता की तुका इच्छा मृत्यू जातले. आतां आमी पळोवं येता की एक मनांत येवचें पुरो की शांतनू महाराज अशी कशें जाल्लें की दोन पंथां कशें की एक आकर्शीत जावन तागेलें जाल्लें आनी हें एक सिच्युएशन जाल्लें म्हूण. सूर एक पंथा गंगा देवीलें मागीर आतां सत्यवतीलें. आमी एक प्रकारान पळोवं येता की हें देवाल मनांत आशिल्लें त्या हायेस्ट लेवलार थिंक केल्यार आमी पळोवं येता की देवाल मनांत कशें की आसता कृष्णालें की एक लीला जावका आनी त्या प्रकार देवाल ते भक्ताले ते गुण आनीक ते उपभार दिवन म्हळ्यार पुरा जाणां ते कळका ते देवाल चरित्र, देवाल भक्ताल चरित्र. सो त्या प्रकार त्या लीला मुखारसून वचचे खातीर देव अशी तागेलें भक्ताल मनांत तशी जावच तशी करता. आनी आनीक एक प्रकार पळोवं येता की त्या टायमार नॉर्मल आशिल्ली अशी व्हड विशय न्ही. क्षत्रिय पळयल्यार त्या टायमार तांणी मस्त टायम वार्डीक करून घेतला आशिल्लो. तो असल कांय नवो विशय न्ही. सो त्या टायमार अशी जावचें ते नॉर्मल आशिल्लें त्या टायमार. आनी आमी पळोवं येता मुखारसून आमी पळोवं येता की तांणी एक प्रकार भीष्मदेव पांडवा खातीर तांगेलें मेन गायड इन लायफ आशिल्लें. तांगेल कसन तांणी तांगेले जिवनांत शिकला पळय पांडव जन ते भीष्मदेवाल अंडर शिकिल्लें तांणी तांगेल गायडन्सान शिकिल्लें. सो हांव सेशन क्विकली रिकॅप करता आज कसन शिकिल्लें. ताजे नंतर आमी एक 5 मिनिट ते भागवतांत येवचे ते भीष्म स्तुती म्हूण आसा ते हांवें आयकून घेवया. सो हांव ब्रिफली रिकॅप करता 5 मिनिट. सो आमी पळयलें भीष्म पितामह फर्स्ट सेशन आजी आमी मुखारसून 3 सेशन करूं आसा संक्रांती ते तोळटें. आमी महाभारता विशयी पळयलें की कसन तें एक व्हड काव्य 1,10,000 श्लोकाचें महाभारत आनी रामायणाक इतिहास म्हणटा ती आनी त्या वाजिल्या कडेन आमगेल्यान तूं ते आयकल मात्राची महापातक नाशनम म्हळ्यार त्या प्रकार एक तें दिव्य जावन आशिल्लें काव्य तें. मागीर आमी मुखार पळयलें श्रुती स्मृती आनी इतिहास म्हूण. श्रुतीन तर आमकां ते एनालिटिकल ते एब्स्ट्रॅक्ट आमकां ते कळना. ताका वेदव्यास देवान महाभारत असेल ते काव्य बरयलें ताकी म्हळ्यार कलियुगा जनांक आमकां ते उपनिशदांत तांणी ते बरयलें व्हड सिद्धांत आमकां हें भक्ताल चरित्रां देखून आमकां शिकचे तशी मेळटा म्हूण. आनी आमगेल्या आत्मोद्धारा खातीर गितात आसलें ते ज्ञान हें पुरो आमी चरित्रां देखून शिकयता देवालें म्हूण. आनी आत्मोद्धार करनातलें मनुश्य जीवन म्हणल्यार आत्महनो म्हळ्यार आमगेले आत्मा मारल्या म्हणकेची की मनुष्य जीवन मेळना आमी आत्मोद्धारा खातीर कशाने कार्य करनातल्यार म्हूण. आनी आमकां ज्याही शत्रू असलें भीष्मदेवाल तसलें दिव्य चरित्र आयकतात महाभारत गीता आमी आयकतात पळय तेन्ना ते आमगेले इनर वॉर आमी विंजावेत म्हूण आमकां कळयता. आमी महाभारत विंगड पर्वा विशयी डिस्कशन केल्लें आनी आमी आयची डिस्कशन आदी पर्वा देखून केल्लें तेन्ना आमी त्या महाविश रायान कशी ताका श्रापीत जावन तो शांतनू राय जावन जन्म घेता
आणि कशी त्या अष्टवसुजन गंगादेवी मेळणू रिक्वेस्ट करतात की तांकां श्रापीत जालें की तुमी हावस जावका म्हणून आणि मुखार सुनू तांगेले त्या शांतनू आणि गंगादेवी कशी तो देवव्रत म्हूण पुत्र जाता आणि तो देवव्रत पुत्र मुखार शांतनू रायन रिक्वेस्ट केल्या म्हणके गंगादेवी ताका पुरा होडोड महर्षी मार्कांडेय ऋषी परशुराम शुक्राचार्य बृहस्पती तागेल अंडर तागेल शिक्षण जाता आणि मुखार सुन तो शिक्षण घेवन आपास आयिल्ली ताका तो ताका युवराज म्हणून घोषित करता शांतनू महाराजा मात मुखार सुन सत्यवती तागेल वार्डीक करची इच्छा जाताना ते मत्स्यरायल कंडिशन्स फुलफिल करच्या खातीर देवव्रत प्रतिज्ञा घेता ते भीष्म प्रतिज्ञा म्हणटा ती की हांव राज्या सेव करतलो जाल्यार हांव केन्नाय वार्डीक करून घेना म्हणून सो हे ग्लोरियस कॅरेक्टर आमी दी भीष्म पितामहान वर्णन करचे सूर केला मात मुखावेल 30 सेशनान तू आमी भीष्म पिता म्हळ्यार देवाल कितलो व्हड प्रिय जावन आशिल्लो भक्तो आणि कसन कसन त्या बागेल चरित्र दाखोवन आमी मना वरयत आणि तांगेल्या प्रार्थना करून तांगेले आशीर्वाद करून आमकां जिवनान तू कसन की एक भक्तींत भाग घेवच तसले म्हणून प्रार्थना आमी भीष्म देवाले करूया तसले त्या भीष्म देवाले डिस्क्रिप्शन आमी मुखावेल सेशना कंटिन्यू करूया कसन सांगिलां तू चूक केसल्यारी तुम्ही पुरा जणांना क्षमापण करून दिवका नेक्स्ट 5 मिनिट्स खातीर ज्योतिकिनी माताजी तुम्ही कंक्लूड करूया जावं आणि कोणाकाची कसन कॉमेंट करका और नेक्स्ट 5 मिनिट्स खातीर सेशन ओपन दवरता ती तुम कोणाक कसन कॉमेंट करका और अनम्यूट करून शेअर करका जाल्यार तुम्ही चॅट बॉक्सार घाली येता अनम्यूट करून सांगेत हरे कृष्णा पुऱ्या जनांक रिक्वेस्ट आसा कोणाकडसून प्रश्न आसा जावं कसले कमेंट करचे असल्यार करूं येता आयज टॉपिका विशयन जो इतर कसन खंयचे भक्ती विशयन कसले कोणा प्रश्न असल्यार तांणी मुगो किंवा प्रभुजीन सांगितलं म्हणजे चॅट बॉक्सान ते टाइप करूं येता हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण क्वेश्चन ना पण एक निमगूच आशिल्ले ते 18 तुम्ही सांगले महाभारताचे 18 अध्याय असतो त्यांतू हरिवंश एक सप्लिमेंट असं तर ते आम्ही हरिवंश पुराण वाचितात तेच वे वाय थँक्स ओके थँक्यू प्रभुजी जस्ट क्लिअर करते थँक्यू व्हेरी मच हरे कृष्ण आणि कोणाला कसं क्वेश्चन जो कमेंट असवा गुरुजी हरि ओम हरे कृष्ण हरे कृष्ण नागराज म्हणाला सर हा तुम्ही भीष्म या आदिपर्व विषय आज प्रवचन दिला भारी लायक वरून सांगला तंतु मगेल एक संदेह म्हळ्यार महाभारत 18 पर्वा भितरी आदिपर्व श्लोक वाईज आदिपर्व चढ म्हणून दिसता की अनुशासन पर्व की मुखारसूल पर्व श्लोका वाईज एक्झॅक्टली ओके एक्झॅक्टली हांव वापस चेक करून सांगता प्रभुजी जाल्यार फ्रॉम वॉट आय हॅव सीन पुरापशी लॉंगेस्ट ते शांती पर्व म्हणून सांगिल्लें आसा त्यांची भीष्म देवान इन्स्ट्रक्शन दिवचे बट आय विल चेक एंड गेट बॅक टू यू ऑन दिस नाही ओके ओके श्लोका वाईज आणि अंत आशिल्ले विशयारी म्हाका मिगेल नॉलेज प्रकार तंतशे नीती अंतू शांती पर्व आणि अनुशासन पर्व लॉंगेस्ट सेक्शन म्हणतात महाभारताचे सो तशें सांगिल्लें आसा वय खुशी जाता आयकताला प्रवचन हरे कृष्ण धन्यवाद आणि कोणाला कसं कमेंट जो क्वेश्चन असत वा एक कॉमेंट आयिल्लें आसा की भीष्मान ते ग्रेट सॅक्रिफायस म्हळ्यार आज काही तांगेलें ते म्हळ्यार ते इतले ते एक सेलिब्रेटेड जालें तांगेली भीष्म प्रतिज्ञा की आज काही तांगेले बापसू खातीर केलें ते सॅक्रिफायस आज ही जन ताजे विशय उलयता ती एक कॉमेंट आसा हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण हा एक्चुअली म्हाका हांगेल गोत आशिल्लें की भीष्माल्या ते अष्टवसु म्हणून बट शांतनू ते प्रिवियस लायफ फर्स्ट टाइम हांव आयकलेली ते कितले कनेक्टेड करून तुम्ही सांगले थँक्यू सो मच हरे कृष्ण बोल प्रभुजी हरी बोल थँक्यू हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद धन्यवाद जे
भीष्म पितामह तांकां इच्छा मरण हम्म अशी तांकां ते कंट्रोल आशिल्ली की ही कॅन लीव द बॉडी ॲज पर हीज डिझायर वय ताजे निमित्त तांणी कृष्णाला वेट केले तांकां वय इतले तांकां पेन आशिल्ले त्या पेनान तूं कोणी आतां कशें भायर पडचें म्हण अशें जाता वय करेक्ट जाल्यारय तांणी ते वेट पळोवन कृष्णान येव व्हरून ते पेन तांणी टॉलरेट केले वय करेक्ट सो ही इज रियली ग्रेट वय तें एक भारी मारी एक वय कूड घास येता वय करेक्ट पॉइंट प्रभुजी वय तांगेल ग्रेटनेस आसता हो व्हड पॉइंट हायली टॉलरंट आनी हाय ताका इतची स्ट्रॉंग आशिल्ली की कृष्णान आयले शिवाय हांव भायर पडना वय करेक्ट थँक्यू प्रभुजी नायस हरे कृष्ण लायक कमेंट्स आज सगळे डिवोटीजान दिलेलं असं प्रभुजीने भारी चंद करून आज आमकां सांगले म्हळ्यार भीष्म पितामह एक महान वैष्णव असाची एक महाजन असाची तांगेल उत्कृष्टता कितली की प्रकारार सिद्ध करूं येता आम्ही पळोवं येता की जशी पांडव आणि कौरव एक पितामह म्हणून जशी एक तांगेल एक रिस्पेक्ट आशिल्ले कौरवाल सायडाके आणि पांडवाल सायडाके इवन सेनापती म्हणून कोणाल चयन केला दुसरे कोणाल चयन करनी दुर्योधनानं भीष्म पितामहांका तांकाची जरी तांक गोत आशिल्ले की पांडव तांगेल प्रियजन जावन आसची तांगेल विरुद्ध तांक कसले करच्या मन नासेश ना जाल्यारय त्या आजची पितामह जावन आशिल्ल्यान तांणी सेनापती सिलेक्ट केल्यामुळे दोन्ही सायडाच्यान तांगेल रिस्पेक्ट मस्त आशिल्ले तांगेल अशी कॅरेक्टर कितली की अशी विषय असत ती तांगेल उत्कृष्टता सिद्ध करतले अशी महाजना विशयन आज प्रभुजीन आमकां मस्त डीप मारी संदर्भ सांगून की कशें तांगेल अवतरण जालें हे सांगून दिले आणि 3-4 सेशना भितर आमकां आणि आयकुच्या मेळटलें सगळ्यांनी प्रतिपाटी जॉईन करता म्हणून रिक्वेस्ट आसा तशीच श्रीमद जशी प्रभुजीन म्हळ्यार भीष्म पंचक म्हळ्यार आमी भक्ती करताची भक्तीन तूं केल्यार आमकां कसं मेळटा हाजे विशयन आमी उत्सूक असताची जाल्यार कार्तिक म्हयन्यान तूं भक्ती केल्यार कितले वांट्यान आमकां तेजें फळ मेळटा ह्यावे आमकां गोतस पण तशी जी तूं लास्ट 5 दीस भक्ती केल्यार आणि तेजे कितले वांट्यान फळ मेळटा म्हळ्यार आमी अशें न्हय की फळ कितले वांट्यान मेळटा तितले वांट्यान भक्ती करता अशें न्हय पण जांकां भक्तीचे प्रयोजन कसं ना म्हणून जे इप्सीत साध्य करून घेवचे आसा तांणी आणि चड भक्ती त्या पिरियडान करचे प्रयत्न करताची तशी लास्ट 5 दीस असं जे कार्तिक महिन्याचे जे दामोदर महिना म्हणटा ती त्याचे नावाची पडला भीष्म पंचक मग कितले महान असत भीष्मदेव ते आमी ते प्रभुजीला आम्ही मुखावेल सेशनांत ऐकूया तर तांगेल तांणी स्तुती केलं श्रीमद भागवत मानतू 1st कॅन्टो 9th चॅप्टर फ्रॉम 32 to 42 श्लोकास त्या भीष्म स्तुती म्हणून आख्यात असं त्यात राधिका भाऊ माताजी आमगेल खातीर त्या प्रस्तुत करता असाची माताजी हरे कृष्णा धन्यवाद ज्योती माताजी बरोबर ह्या श्रीमद भागवतामाचे प्रथम स्कंदादुकून 9व्या अध्यायाचे 32 श्लोक दुकून 42 श्लोक असे भीष्म पितामहान स्तुती केलेले आसा कृष्ण परमात्माले आम्ही हे एव्हरी रविवार ऐकूचे आसा आणि कोणा इंटरेस्ट आसा एव्हरी संडे एक नाव दिवन आम्ही सकड वट्टू कोण रिसाइट करेत है हरे कृष्ण श्री भीष्म उवाच हरे कृष्ण माताजी हरि बोल माताजी वॉल्यूम चिके उण्यासके म्हणून इम्प्रूव्हमेंट्स करू साध्य असवा
शतज परिप्लुता तथा इनो मे प्रसबबिबिसार्मद्वहन्तुं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्बाततोत्रे धृतयररश्मिनितच्छ्रिये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हता गतां ससूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणं कल्पितो रुमानः क्रतमनुक्रतवत् उन्मदान्धा प्रकृतिमगं किल यस्य गोपवद्वा मुनिगणनृपवर्सङ्कुलेन्द्रा सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हनमुपपेदीक्षणीयो मम दृशि गोचर एष तमिममहमजं रतिरदिदिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोहा तमिममहमजं शरीरभाजं रतिरदिदिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैतार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोहा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. भारी ऐकून तुम्ही सांगून दिल्या भीष्मस्तुती. त्याचा अर्थ सांगता सचिवा? हरे कृष्ण माताजी. ह्या भीष्मस्तुती माताजीचे के वॉल्यूम लो असं. हरे कृष्ण. विप्रसुदामा प्रभुजी हैं हजे अच्छा या अर्थ सार्थ पूरा है 4 सेशन्स अंतु हम दिवचार असाची है भीष्म पितामह सांगिले अखेरचे है जे अस अध्याय है श्लोक असाची हे सांगतारी त्यांनी देवाल धामांत पाविल असाची एकदम अत्यंत आवश्यक जावन असेल श्लोक आम्ही 6 सेशन्स माताजी आणि विप्रसुदामा प्रभु हाजे अर्थ सांगतली आमकां. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. भारी ऐकून तुम्ही सांगल्या. मस्त खुशी झाली ऐकून भीष्मस्तुती. हरी बोल. जशी माताजीने सांगला
की हाजे मुखार सेशन अंतू भीष्म स्तुती आणि कोणा मुंचसल्यारी तांणी मुखार येवेत माता जेवटू मुंचाका सगळ्यांक रिक्वेस्ट कोणा साध्य असताना नाव दिवेता. आता आम्ही नेक्स्ट आयतार मेळ्या 3 पडी हरे कृष्ण महामंत्र म्हणूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्णा. मेळ्या नेक्स्ट आयतार. हरी बोल. हरी बोल.